कुमार इन शॉर्ट सांगता की कितें एक्झॅक्टली तुमचो इशू? सी एक्झॅक्टली कितें जाला फाटीं 3 म्हयने पयलीं भुरगे लॉ कॉलेजीचे भुरगे आमच्या गोंयांत 2 कॉलेजीस आसा लॉ कार्य कॉलेजीचे आनी VM साळगांवकाराचे भुरगे वायस चान्सलराक मेळ्ळे तशेंच रेजिस्ट्राकूय मेळ्ळे आनी तशेंच CMाकूय मेळ्ळे एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर. इशू कितें आसा तेमी ऑर्डिनन्स 82 हाडला. ओके ऑर्डिनन्स 82 कितें आसा की भुरग्याक फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयरा बॅक आसल्यार ते थर्ड इयर नाजाल्यार सेकंड इयरा प्रमोट करना. सो भुरग्याक पेपर जो बॅक आसा तो क्लियर करूनच नेक्स्ट इयरा वचचें पडटा. ओके आनी तेमी काही ऑर्डिनन्स ऑनलायन पब्लीश केलो. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें ते वेबसायट एरर सर्वर डावन आसता तें आसता आनी भुरग्यांक कांयच म्हायती ना. आनी भुरगे जेन्ना तेंच्या रिस्पेक्टीव कॉलेजीसा प्रिंसिपलाकूय मेळ्ळे प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट अवेर अबाउट इट. हो जोगस जालो. सो जेन्ना प्रिंसिपलाकूच कांय खबर ना जाल्यार स्टुडंट्साक कशें आसतलें ताजे बद्दल म्हायती. सो कशें आसा एमी भुरग्यांनी भुरग्यांक कांय ओरिएंटेशन प्रोग्रामूय जावना एक सेशनूय कंडक्ट करूना ह्या ऑर्डिनन्सा बद्दल. सो भुरगे स्टुडंट्स ऑल्सो नॉट अवेर अबाउट इट. आनी जेन्ना सेमेस्टर तेंचो जो लास्ट सेमेस्टर तेन्ना जालो तेमी फीज पे केली. फीज पे करता आसतना तेमी सांगपाक जाय आशिल्लें भुरग्यांक की बाबा तुमकां नेक्स्ट इयर तुमकां प्रमोट करचें ना इफ यू आर हॅविंग बॅक. सो त्याचे खातीर भुरगे लास्ट 3 म्हयने सावन एकदम पावंड्या मारीत आसा. CMा कडेन गेले सगळे कडेन गेले सेम रिप्लाय काय जावचें ना काय जावचें ना. अरे काय कितें जावचें ना. फॉर एवरी प्रॉब्लम देर इज अ सोल्युशन. सो तुमी भुरग्यांची डिमांड आसा ती भुरग्यांची डिमांड फुलफील करा. सर कितलो टायम लागतलो? कित्याक भुरगे क्लासीस मिस करून आयले. तांकां क्लासीस गेटी भायरूच दवरता तांकां. सर 10 मिनटां जाली. कित्याक आमी रावता कित्याक भुरग्याक भितर वचपाक सुद्दां तांचे इश्यूज जे कितें आसा ते एक्सप्लेन करूं सोदता. हांवें पयलीं सांगलां की आमी वी वोंट डू एनी केओस. सो आमी कांय करचें ना. रिस्पेक्टफुली वतले रिस्पेक्टफुली विचारलें जें कितें आसा. बिकॉज आयज जावपाकूच जाय कितें आसा तें आमकां सांगपाक जाय. कित्याक ते भुरगे आनी परत पावणे मारचे ना. 5 भुरगे जाल्यार आमी वचचे ना भितर बिकॉज आख्खो डेलिगेशनूच वतलो जाल्यार. कित्याक 5 स्टुडंट्सांक तेणें सिरियसली घेवंक ना ताचे खातीर आनी डेलिगेशन वतलो. आनी जशें हांवें सांगलें सगळे स्टुडंट्सूय आसा लॉ स्टुडंट्सूच ते सगळे. सर ना 5 जाण वचचे ना. तुका सांगला पयलीं सांगला सर 5 जाणां भुरग्यांक तेमी सिरियसली घेवंक ना. 3 म्हयने जाले 5 भुरग्यांक सिरियसली घेवंक ना म्हणून आयज आख्खो डेलिगेशन घेवन येवचो पडलो. सो इफ वी आर कमिंग विथ द फूल डेलिगेशन ना जाल्यार आमी हें करचें ना हांगाच बसतले ना जाल्यार. सर 5 जाण वचचे ना आमी वता. हांवें तुका जशें सांगलां रिस्पेक्टफुली वतले आनी रिस्पेक्टफुली आमी भायर येतले. ताका आमी कितें आसा तें आमी इशू सॉल्व सांगतले आमचो. सर 4 ते 5 जाण ना सर 5 जाण ना सर 5 जाण ना 5 जाण भुरगे गेल्ले सर फाटीं 5 भुरग्यांक सिरियसली घेवं ना तेमी. 5 जाण ना 5 जाण वचचे ना. वतलो जाल्यार फूल वतलो जाल्यार फूल डेलिगेशन वतलो ना जाल्यार वचचे ना आमी. आमी हांगा बसतले. ना सर आमी वता आमी एक्सप्लेन करता. आमी तुका सांगला सर आमी रिस्पेक्टफुली वतले. वी वोंट डू एनी केओस एंड नथींग. आमी रिस्पेक्टफुली वता आनी ताका एक्सप्लेन करता बिकॉज वी वॉन्ट द सोल्युशन. 3 म्हयने जाले 3 म्हयने मोर दॅन 90 days भुरग्यांक कांयच रिप्लाय मेळूंक ना.
हांगसा थंयसा हांगाच करता. सो दॅट इज वाय 5 भुरग्यांक तेमी सिरियसली घेवं ना म्हणून आयज आमकां 60 भुरग्यांक घेवन येवचें पडलें. सो सर सोड आमी वता आमी रिस्पेक्ट ना करू नाका. ना दुखून ना सर हां. ना वचूं दी सर सांगला ना पांच आमकां जाण वचूं दी सर, आमकां वचूं दी आमकां वचूं दी सांगला आमी पांच जाण ना सर, पांच जाण respect वचचे ना पांच पांच जाण जाण वचचे वचचे ना. ना देन वी आर सिटिंग हां, सर बस. कित्याक बिकॉज स्टुडंट्सा फ्युचर एट स्टेक आसा. सो वी वॉन्ट टू नो ह्या 60 भुरग्यांनी कितें करपाचें तें बांदतड स्टुडंट्स ते. सर आमी वता हांवें सांगलां जेन्ना सांगलां आमी सुशेगाद वता समाजान आमचो जें कितें आसा तें आमकां कळपाक ह्या इशूवार. ना सर 5 जाण वचचे ना कितें 5 जाणां सिरियसली घेवं ना सर तेमी. सांगलां कितलें परत करूं हांव 5 भुरग्यांक तेमी सिरियसली घेवं ना. आमकां सोडा आमकां कळपाक जाय. सर प्लीज सांगता तुका आमी रिस्पेक्टफुली वता. वी वॉन्ट टू एनी क्लास आमी कांय रिस्पेक्टान सांगला 5 जाण चल. ना सर 5 जाण आमी लास्ट टायमी गेल्ले 5 जाण. सो 5 जाण आमकां सिरियसली घेवं ना. तेंच जाल्यार कितलें पाडी म्हणून हांव काम रे माती. सो वचपा दी आमी सांगलां 5 भुरगे वचचे ना आमी फूल डेलिगेशन वतलो जाल्यार चल आतां या सर वाट दी आमी वता आमी कांयच करना. आमी सुशेगाद वता आनी सुशेगाद विचारता. रे माती सर 5 भुरगे वचचे ना. तू तेजे कडेन विचार आतां डेलिगेशन ना तू परत एकदा विचार डेलिगेशन विचारले ना फूल डेलिगेशन ताका एक्सेप्ट करचो पडटलो. कित्याक तेणेच भुरग्यांक पावड्यो मारपाक लायल्या. तेणेच सांगलां हांगसावन थंय वच थंयसावन हांग वच. काम बाकी यो सर वचपा दी आमकां. युनिफॉर्माक हातलान दुखोल ना आमी युनिफॉर्म घातलो ना. सर आड येयला तुमी आमी कांय म्हणना. आमी फक्त वचून इश्यू आमचो एड्रेस करता तितलेंच. सर बरे भशेन वता आमी नाजाल्यार हें जातलें मागीर. सर आमकां आंदोलन करचो पडटलो आनी व्हडलो आनी भुरगे भायर आसा. आमी 60 भुरग्यांकूय घेवन आयल्या. 5 जाण सर उलय आनी ना 5 जाण भुरगे सिरियसली घेवन आतां 5 भुरगे येता आशिल्ले आमी सर. ताणें सिरियसली घेवं ना म्हणून दाखोवन भुरग्यांक घेवन येवचें पडलें न्हू. 5 भुरग्याचें तर ताणें आयकिल्लें जाल्यार आमी ह्या 60 भुरग्यांक घेवन येना आशिल्ले. तेन्ना सर कितें आसा तें सॉल्व जाता आशिल्लें. सो तीच मोर दॅन 90 डेज कांयच आमकां हाजो आन्सर मेळूंक ना. सो वचपा दी आमकां आमी कांय करना म्हणून सांगला. वी आर रिस्पेक्टफुली आमी वता आनी ताका एक्सप्लेन करता तितलेंच. यो रे काम सर वचपा दी. ना सर 5 जाण वचचे ना आमी. वी आर गोईंग विथ फूल डेलिगेशन. नाजाल्यार जावचें ना. कित्याक आमकांय खबर आसा तो सिरियसली घेना म्हणून. घेना न्हू सर तेच खातीर आमी येवचें पडलें न्हू आयज. सोड सर वचपा दी आमकां 5 भुरगे वचचे ना. आमी वता जाल्यार फूल डेलिगेशन उडोवन वता. नाजाल्यार विसीक हांगा पळय ना भुरग्यांक येवन एड्रेस कर म्हणून कितें आसा. ना सर विसीक हांगा पळय तो भुरग्यांक येना जाल्यार विसीक हांगा पळय. ना विचार विसी आतां हांगा येता भुरग्यांक सांगता कितें आसा तें. नाजाल्यार भितर येता आमी. तूं विचार सर विचारपा जाय विसी हांगा येवन एड्रेस करता काय म्हणून विचार. तुमी जर भितर येना विसी हांगा येवन एड्रेस कर म्हणून सांग. ना 5 जाण जावचे ना रे. नो वन इज टेकिंग सिरियसली. एटलीस्ट आमच्या 10 भुरग्यांक तर ताका एक्सेप्ट करूंक सांग. 5 भुरगे जाता नाजाल्यार विसीक हांगा आनी एड्रेस करूंक सांग कितें आसा तें. सांगला तुमी विचारला 5 जाण सर. ना विसी हांगा येता खंय. कित्याक सी तो भितर येवपाक दिना आमकां. ना ताका एकदां भायर यो आनी एड्रेस कर म्हूण सांग. वी आर स्टुडंट्स आमी ताका कांय करचें ना. आमी फकत विचारता सोल्युशन कितें ह्या इश्यूचो. विचार विसी येता हांगा विसी पळय ना हांगा.
10 भुरग्यांक तर भितर घ्या म्हणून सांग 5 भुरगे वचना एटलिस्ट 10 भुरग्यांक भितर घ्या म्हणून सांग नाजाल्यार ताका सांगा पळय कितें एक आसा एवरी टाइम सेम जाला कितें यांचे दबाव पडलो हे पुलिसां हाडून दवरता एवरी टाइम सेम भुरग्यांचो आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न तेच चल्ला हे सरकाराचो एक काम कर एवरीवन या चल या तो टाइम झालो काम लेट्स गो सर सोडा आता तो भायर आयला कित्याक मोर दॅन 10 मिनिट्स जाले तो डीसी आमकां कांय रिप्लाय दिना 5 भुरगे आमी सांगला आमी 5 भुरगे वचचे ना सर वचपाक ती ना तो आयना रिप्लाय दिना ना रिप्लाय सर तेका तरी आपयलो सर तेका तरी आपयलो एड्रेस सांग उलोवपाकूच दिना जाल्यार कशें जातलें सर We want Justice! 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 आम्ही हांगाच बसतले सर नाजाल्यार भितर वचपाक दिया सर टायम जालो सर कितलो वेळ लागतोय हांगा ना सर वचपाक दी आमकां येता खंय सर येता खंय अशा 2 मिनिटां हां राव 2 मिनटां तेका धायला हय म्हटलं हय या तुम्ही कशी टाइम लागलो बसपाक तो भितर या आमी कम एवरीवन कम फाटी नाल्यार जावचें ना या मुखार या ना येऊन दिला 2 मिनटां रावता सरान सांगला 2 मिनटां राव म्हणून सो 2 मिनटां रावता सर 2 मिनटां 2 मिनटां म्हळ्यार 2 मिनट रावले आता अस्तर बसपा दी आमकां तो कित्या बी येता तो हांगाय खबर ना 2 मिनटां जावन गेली कित्याक 10 मिनटां उडोवन 10 मिनटां काडली तेणें 5 भुरग्यां म्हणून आतां परत सेम सांगतो 5 भुरगेच म्हणून सांगलो कित्याक भुरग्यां बी येता तो सांग म्हाका कितें आसा तें तो आणि बद्दल सांगता घरच्या पैकी विचार पडले न्हू भारत है हाँ ऐसे ही होता है स्टुडंट म्हणजे आता किती असतात पर्सन येवपाचें तांकां सांगपाचें बाबा अशें पयलीं वता मागीर बरोवन दिता आमी 10 कृष्णा
ID card ID card नारायण नारायण आणि भितर या भितर नाही आयडी किती आहे स्टुडंट म्हणून सर नावा दी म्हणून नावा दिली आम्ही नावा दी म्हणून नावा दिली आम्ही वचून दिली आम्ही दातपुरके बता भितर नाव बरोबर दिली आम्ही प्रेस शूट नाही तो नाव बदलायचं नाव बदलायचं वर्ष